प्रोटेक्शन मेळ्ळां. आमी दर एकलो सदांच सकाळीं उठ्ठा खुर्साची कुरू काडटा. कसले आकांताच्या वेळार खुर्साची कुरू काडटा. कितें आमकां जैत मेळ्ळें खुर्साची कुरू काडटा. आमचे फुटबॉल प्लेयर्स एक गोल मारलो जाल्यार खुर्साची कुरू काडटात. क्रिस्तांव आहात ते. भिरांती वेळारूय आमी सायबा पाव म्हूण खुर्साची कुरू काडटा. हें वातावरण रचून हाडटना हांगा आमी ही मिसाची बॅट भेटोवंक वता. आमकां सगल्यांक खुर्साची सावडी मेळूंक, बुकरून ह्या वाड्यांत आसलेल्यांक ती तारुणाची खुणां जावंक आतां आमी हे मिसा बेटेक तयार जावया. उबी रावन सुरवातीचें गीत करुया. गायन गावया. जेरुजाल्याक या A16 पान 8, A16 पेज 8. Paular Paul, marun watu coluja, deva došon gevu Jeruzaljak ja. Paular Paul, marun watu coluja, deva došon gevu Jeruzaljak ja. Jeruzale šar deva vosiče, taka zabituj meru Gospacie. Jeruzale šar deva vosiče, taka zabituj meru Gospacie. Paular Paul, marun watu coluja, deva došon gevu Jeruzaljak ja. Paular Paul, marun watu coluja, deva došon gevu Jeruzalyak ja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक एक देव मोगान बोल्लोलो दीस आवडेता. आयज केरीतपणी ह्या सकाळच्या वेळार आमी सगलीं वाड्यांतलीं भाव भयणां आमच्या वाड्यांतल्या कुर्साची परब समोरूंक ह्या आमच्या वाड्यांतल्या कुर्सा मुळान जमल्या. एका मनाची आनी एका भावार्थाची जावंक आनी आमचेर येता ते कुरीस जेजूचे कुर्साचेर नदर मारून ते लोव करूंक आमी आयचे परबेचो विसव घेतला. जेजूच्या कुर्सा वरवीं आमी सोडवण मेळूंक आमचेर येता ते कुरीस लोव करया. कुरीस जे लोजेचे कुणां आसली, जाचेर चोर नागवण्यांक आनी किरमिदोरांक मरणाचें फर्मण मारताले, तोच कुरीस जेजूच्या मरणांतल्यान आमकां एक सोडवणीची कुणां जाली. आमच्या पातकांच्या फारीकपणाक लागून जेजू कुर्साचें मरण सोंसचें पडलें, पूण मरून जेजू कुर्साचेर उरोंक ना. ताणें मरणाचें जैत व्हरून आमकां सगल्यांक सोडवण दिली. आमच्या जिवितान जेन्ना तरेकवार कुरीस येतात आनी आमी ताच्या बारान चेपता तेन्ना आमी आमची नदर आमचे खातीर कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर लावन तेच कुर्सा वरवीं
आमची सोडवण मेळून घेवंक आमचेर येता ते कुरीस लोव करूंक तेच परी आमच्या पेल्याचे कुरीस लोव करूंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदान दर एकल्या पासत मागुया. भयणी भावांनो, आमी पास्कांचे काळार आसा. खुर्साचेर मरून जिवन जावन जेजून आमकां जैत मेळयलें, आमचें पास्क केलें. हें पास्क आमचें 50 दीस आमी समोर उमता. पास्कांची परब 50 दिसांची परब. देखूनच आमची परंपरा गोंयची जायते आमच्या गोंयांत वाड्या वाड्यांनी गांवांनी खुरीस आसात, ते खुर्सांची आमी परब मनयता. खुर्साक लागूनय खुर्साचेर मरून जिवन जाल्ल्या जेजूक लागून आनीक आमकांय एक एकल्याक खुरीस जाता जैताची खुणां. आज ही परब करतना बो करून ह्या कुटुंबा पासत लियांव बियेगस अंतूश आनी तांची गोराब्या पासत तशेंच ह्या वाड्यांत आसलेल्या सगळे भाव भयणां पासत हे खुर्साचे वांगड्यां पासत जाणी हो खुरीस हांगा उबारलो तांचे पासत आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाची सवस्काय जिवे आसलेल्यांक बरी भलायकी आमी मागुया. आनी खुर्सांतल्यान जेजून आमचें जैत मेळयलें देखून आमचेंय जैत खुर्सांतल्यान आसा म्हूण ओळखून भावार्थान हे मिसांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे बसत भाग्योन सुदान संकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Moima deva uzorgi ani shantita ishta samsari Sorvespora deva sorgi charaya Sorpodveda deva bapa Ami tuka namaskar kortao Ami tuka divasa Tuja dor voi bova paso Ami tuka wakanta Somya Jesu Christa Vapacha eklias puta Somya deva deva chishiri Tu samsaraचे पाप काटाय आमची काकलूत को तू बाबाच्या उज्याक पोहोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती Deus Papace moime Jesu Christa Eclosu povit, eclosu isvor, eclosu por mesvor
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जोमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडवडे आनी इनपण भोगची म्हूण ओगुनीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें तारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखणटा. आनी हे संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण नम्रतायेन मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा ओर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजासाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यान आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक लायलो, सरस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सरस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सरस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमेन आमेन. B2 पान 21, B2 पेज 21. Amen, amen, kalsan gaita, tuja utrak, amen munta. Amen, amen, kalsan gaita, tuja utrak, amen munta. Tuje utorso, tuje utormo, morba idle Doria idle god, korba idle god, utka idle mod. Amen, amen, kalsan gaita, tuja utrak, amen munta. Amen, amen, kalsan gaita, tuja utrak, amen munta. Utra turosai, utra savartai, utra soroitai, utra masaitai, utra tiraitai.
उद्धार आमेन आमेन काळजांत गायता तुझ्या उद्धाराक आमेन म्हणटा आमेन आमेन काळजांत गायता तुझ्या उद्धाराक आमेन म्हणटा. सगळी उभी राहूया. उद्गाराचे गायन आम्ही गाऊया. B10 5:27, B9 5:25, 6 श्लोक, B9 page 25. Sorvesporak zoizoi Sorvesporak zoizoi Sorvesporak zoizoi Sorvesporak zoizoi Akibovicowa Ekuzo to uzwar सगळ्यांक तशी पोटा तिचो एकवट राखता सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें स्वर्गार तान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतेल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतेल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावंक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक आज ह्या खुर्साची मुळी एकठांय जाल्ल्यांक फेस्ताची परबीं बकूर आमचो पिर्जेंत बाब लेवन आनी ताची गोरकान आनी ताच्या भुरग्यांक आनी तुमकां सगल्यांक फाटीं पसरे बाटांत आनी पसरे बाटांत हुरीस आसा थंय फेस्त जाल्लें आनीक मागीर तें युट्यूबाचेर गेलें. थंय खुर्साचेर बागयोन ओचोऱ्यांचो खुरीस म्हूण आहा. हांगा पसरे बाटांत तुमी सगळीं हिंगाचींच रॉंग. बागयोन आनी ओचोऱ्यांचो खुरीस दोनूय बाराबर वचना. तें बागयोन काडूंक जाय. ओचोऱ्यांचो खुरीस म्हणल्यार पुरो. पसरे बाटांत तांणी नोट करचो आमचो सांतान विवेक आसा. ओचोऱ्यांचो खुरीस म्हळ्यार पुरो. खुरीस बागयोन खुरीस म्हणनात. कित्याक सांगता? कित्याक सांगतूस हें लातीन उतर. सांगतूस इंग्लीश भाशेन होली जावपा जाता आनी सेंट जावपा जाता. कोंकणी भाशेन बागयोन जावं येता आनी पवित्र जावं येता. खुर्साक पवित्र खुरीस म्हणटात. दुसरे बागयोन आहात तांकां बागयोन म्हणटात. बागयोन आंतोन, बागयोन आगुस्तीन, बागयोन पेद्रू, बागयोन पावलू, बागयोन आमचो मिंगेल, सामिंगेल म्हणटात आमी. बागयोन मिंगेल म्हणटच खुर्साक पवित्र खुरीस म्हणटात. होली क्रॉस इंग्लीश भाशेन. आनी आज आमी परब करता पवित्र खुर्साचें जोयत, द विक्ट्री ऑफ द क्रॉस. ताका सांत म्हणूं येता ना बाबडी. खुरीस
पवित्र त्रायची खुणा आनी आमकां पवित्र करपाक ताचेर जेजू कुर्सार मेलो आनी जिवन जालो. सो क्रॉस इज द सायन ऑफ विक्ट्री, सायन ऑफ ग्लोरी, sign of blessing, source of blessings. And cross helps us to do the will of God. आमी हेजी धाकटुलो नियाळ करूया. कुर्साचें जोयत, कुर्सांतल्यान जोयत आसा. आनी आज हें जोयत कोणाचें? पयले सुवातेर जेजूचें जोयत. कित्याक सगल्यांकूच कुर्सार मारताले चोरांक, पूण कोण जिवन जायनासले. जेजूच्या जिवनपणांतल्यान कुरीस जाता जोयताची कुणा, बिकम्स अ सोर्स ऑफ ग्लोरी, अ सायन ऑफ ग्लोरी, अ सायन ऑफ विक्ट्री. आनी विक्ट्री खंय जाली? कुर्साचेर. जेन्ना जेजू कुर्साचेर मारलो दोगां चोरां मदें, उजव्या हाताच्या चोरान म्हळें, कितें म्हळें? तूं तुज्या राज्यांत येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून ताका सांगलें, आज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलो. फॉर दॅट मॅन ऑन द क्रॉस दीस प्रेयर वॉज अ प्रेयर ऑफ विक्ट्री. ताका जोयत मेळ्ळें. आपलें जिवीत कोहें सारू ताणें कुर्साचेर ताणें जेजूक म्हळें, तुज्या रायपणान तूं भितर सरता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून ताका दिलें आश्वासन, आज तूं म्हज्या बरोबर स्वर्गा राज्यांत आसतलो. जायते जाण हे घडणेचेर म्हणटात ताणें स्वर्गूय चोरलो म्हूण, पूण जोयत जालें ताचें जेजूक ताणें सांगलें म्हजो उगडास कर. आनी जेजून ताका सांगलें, आज तूं म्हज्या बरोबर स्वर्गार आसतलो. So cross is a sign of glory, is a sign of victory. कुरीस जोयताची कुणा. आनी आमी आज मिसालाचेर पळयता, सप्टेंबराचे 14वेर पवित्र कुर्साचें जोयत. आदी तें मायाचे 30रेर आसलें फेस्त. आमकां सगळे गोंयकारांक बरें पडटालें. आमची शाश्टी गेल्यार तुमी बाराडी म्हणटा थिंगा 3 तारखेर बाराडीच्या कुर्साचें फेस्त. खूब लोक वयर चडटा. कुर्साचें जोयत मायाचे 30रेर करताले. आतां तें ही परब सप्टेंबराचे 14वेर वेल्या. कित्याक सप्टेंबराचे 14वेर भाव भयणीनो? आमकां गोंयकारांक पावस, युरोपाक आमचो भाव पॅरिसाक आसताली. हांव पॅरिसाक समर काबार जायत आसता. युरोपाक रोमांक ती वाटेन हें फेस्त व्हडले तरेन करूंक येता. आमकां गोंयकारांक जायते फावटी पावस पडटा. 14 सप्टेंबराचे कित्याक भाव भयणीनो? आमी इतिहासांत वचूंक जाय, सोदून काडूंक ही तारीख. इन द इयर 326 क्रिस्तांवपणाच्या सुरवातीक एक फांकी एम्परर आसलो, एम्परर कॉन्स्टंटायन म्हूण. तो एक व्हडलें झूज मांडूंक येतालो हेरां युरोपाच्या देशां कडेन. आनी तो आपली फौज घेवन हे झुजाक वयच्या वेळार ताका एक चित्र येता, खुर्साचें चित्र. सडनली ही सीज अ क्रॉस. आनी तो आपले फौजींतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आपलो बावटो घेवन येता आसतना हुरीस घालात म्हणटा त्या बावट्याचेर. ताची आवय ती बागियोन सांत हेलेना म्हूण, बागियोन सेंट हेलेना क्रिस्तांव आसता, पूण तो क्रिस्तांव आसना. तो धर्म पाडिना. हें व्हडलें झूज. तो झुजूंक वता आसतना तो ताची आवयक सांगता, ही कुणा मेवतच ताची आवयक सांगता, म्हाका तर जोयत मेळ्ळें कुर्सा उदेशी. सगळ्या युरोपाक हांव क्रिस्ती धर्म
पोरगूट करूंक वावुरतलो आनी हांवूच क्रिस्तांव जातलो. आनी एम्परर कॉन्स्टंटायन हाका हें व्हडलें जोईत मेळटा. ताका इतलें व्हडलें जोईत मेळटा की ओन्ली क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ युरोप. हें जाता. ताची आवय सांता हेलेना आपल्या पुता लागीं एक विनंती करता आनी ती विनंती जावन आसता, म्हाका पवित्र जाग्यांचेर वचूंक जाय, म्हाका इस्रायलाक वचूंक जाय, म्हाका जंय जेजून आपलें जिवीत सारलें थंय वचूंक जाय. आनी तिचो पूत आपल्या आवयक कितेंच ना म्हणूंक सोदिना, म्हणटा माय वच, तुका जाय तें कर. आनी ताची आवय इस्रायलाक येता. तिका 3 खुरीस मेळटात. तिका 3 खुरीस मेळटात. एक जेजूचो खुरीस आनी दोनूय बाजूनी 2 चोरांक मारलेले ते खुरीस मेळटात. खंयचो खुरीस जेजूक मारलो तो गमतलो जाल्यार तिका जाय आसली कुणां. तेन्ना एक थोंटो क्रिपल्ड मनीस एका खुर्साक हात लायता कांय जायना, दुसऱ्या खुर्साक हात लायता कांय जायना. जेजूचे खुर्साक हात लायताच हो मनीस बरो जाता. आनी तेन्ना बागेंत एलेनाक कळटा हो खुरीस हे खुर्साक जेजूक मारलेलो. आनी हें घडलें द डिस्कवरी ऑफ द होली क्रॉस ऑन 14 सप्टेंबर 326 वर्सां. देखून ही तारीख सप्टेंबराची 14वी. मागीर कितें जाता, इन द इयर 335 AD 335 आख्खे संवसाराक पवित्र कुर्साची परब करची आनी बो करून युरोपाच्या देशांनी ही परब करची म्हूण पाप साहेब विनंती करतात. सो फ्रॉम 335 AD बांबडिनो पवित्र कुर्साची परब एके भाशेन पवित्र सोबेन सुरू जाली. पवित्र सोबेन सुरू जाली आनी ती आज पर्यंत चलता. जरूय फाटलीं 2 वर्सां कोवीड हे पिडेक लागून ती व्हडल्या प्रमाणान करूंक जाली ना, तरी आसतना पवित्र कुर्साचें जैत आमी समोरुमता. ह्या एम्परर कॉन्स्टंटायन हाका लागून ताका मेळिल्लें जैत तो आख्ख्या युरोपाक क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ माय एम्पायर परगूट करता. क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ माय एम्पायर. आनी देखूनच युरोपाक आमी गेल्या जाल्यार व्हडली व्हडली इगोर्जो, व्हडली मंदिरां जी जायते पडे आज सांबाळूंक खूब अवघड तांकां. बागेंत एलेना कितें करता, इस्रायलाक तुमी गेल्यात जाल्यार इस्रायलाक व्हडल्यो इगोर्जो बांदता. कित्याक तिचो पूत तिका कितेंच ना म्हणनासलो, ही इगोर्ज बांदता बांद, ती इगोर्ज बांदता बांद. व्हडल्यो इगोर्जो बांदूंक दिल्यो आपल्या आवयक. आज व्हडल्यो इगोर्जो आसात, आजून उब्यो आसात. तांतल्यो थोड्यो मोडून पोत्तून बांदल्यात पूण उब्यो आसात. चर्च ऑफ द एनन्सिएशन, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, चर्च ऑफ द बियाटिट्यूड्स, सगळे भाशेच्यो इगोर्जो आसात. आनी हाची सुरवात बाबा मडिनो 326 वर्सां जाली जेन्ना बागेंत हेलेना एम्परर कॉन्स्टंटायनाची आवय इस्रायलाक येता सोदून काडूंक, चलूंक जेजूच्या पावलांनी सोदून काडूंक जागे जंय जेजून बरी खबर परगुटली आनी बरी खबरी पासत आनी आमचे सोडवणी पासत मेलो. भावमडिनो हो नियाळ करतना 3 मुद्दे. पयले सुवातेक क्रॉस इज अ वे टू ग्लोरी हे मनान दवरया. खुरीस आमच्या जिवितांत आसतलेच. जेजूचे जिवितांत बापान ताका खुरीस तयार केलो. पूण हो खुरीस
बेस्तो कुरिसूच न्हय. क्रॉस इज अ वे टू ग्लोरी. कुर्सांतल्यान जेजून सोडवून आपणायली. देखून भाग्यून पावलू पयले कुरिंदांतले क्रिस्तांवांक बरयलेले चिटी 10 पयलो 23 आनी 24 ओळ म्हणटा, वी प्रीच, आमी म्हणटा पोरगोट करता तो क्रिस्त, कुर्सार किडायलोलो क्रिस्त. बेश्टी उतरां न्हय, खोर उतरां. आमी पोरगुट्टा तो क्रिस्त, तो जेजू कुर्सार किडायलोलो जेजू. हो जेजू कुर्सार किडायलोलो आमचो देव गोडये कांटाळो जुदेवांक, कित्याक जुदेवांचे मनशांक चोरांक मारताले आनी पिशेपण क्रिस्तांव न्हय तांकां. पूण आमकां ही इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमकां तो सोडवूंडार, आमकां तो जिवीत दिवपी. So Paul in all his letters takes pride in proclaiming the crucified cross. कुर्सार मारलेल्या जेजूक भाग्यून पावलो पोरगुट्टा, कित्याक ताचे वरवीं मोहिमा आसा. क्रॉस इज द वे टू ग्लोरी. क्रॉस इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. कुरीस आशिर्वादाची खुणा. आमी कुर्सार जायते फावटी आमच्या जिवितांत कुरीस येता तेन्ना आमी पिरंगवता. जायते फावटी आमी देवाचेर शेण करता. जावं ती मागीर पिळा, जावं ती मागीर तरेतरेचे प्रश्न आमकां मेळटात. लॉट्स ऑफ चॅलेंजीस दॅट वी फेस. जायते कितें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता तेन्ना आमी पिरंगवता. भोव करून पिळा येता तेन्ना. रावन हांव तसल्या वेळार आमकां दुखाची खबर मेळटा तेन्ना आमी पिरंगवता. बट वी फॉरगेट that the cross is a source of blessings. कुरीस आशिर्वादाची खुणा. आमचे आशिर्वाद देव देंवयता कुर्सांतल्यान. आपल्या पुताक कुर्सार मरूसो केलो ताणें, थंयच दवरूंक न्हय, आपल्या पुताक जिवंत करपाक आनी मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी करूं. सो क्रॉस इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. सगल्यांक आमकां आमच्या जिवितांत तरेतरेचे कुरीस येतलेच. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदता, खरेंच यू वॉन्ट टू बी माय फॉलोवर, टेक अप युअर डेली क्रॉस. तुजो दिसा दिसपट्टो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. सगळें जें तूं भोगताय, तुजे घरांत जायते फावटी त्रास, जायते फावटी घरांत वयर सकयल जाता, एकामेकाचेर बेजार जाता, रागार जाता, तापता, किल्लोच करता, केन्ना केन्नाय घर सोडून वचून दिसता. क्रॉस इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीचो कुरीस आमकां बापाची खुशी करपाचें हातयार. कित्याक कुरीस जायते फावटी आमकां जबाब मेळचो ना. जायते फावटी आमी म्हणटा, फादर हांवें सगळ्यांक बरें केलां, म्हाकाच कित्याक ही पिडा, म्हाकाच कित्याक हे त्रास. सो बाबडीनो आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवीत ताजे कुरीस आमी घेता तेन्ना ओळखून घेवया. कुर्सांत जोईत आसा, कुर्सांत मोहिमा आसा, कुर्सांत सासनीक जिवीत आसा. हें सासनीक जिवीत आमी आपणावंक आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करुया. उबी रावन आतां आमी थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. ही बावडतेची मागणी. आमचे याज्ञिक भाव आपले याज्ञिकपण जियेता आसतना तांचेर जायते खुरीस उप्रासतात. जायते फावट
आमी आमचे पाद्री आनी हेर मतभाशी भाव भयणीची बरी कामां दोळ्याक लायन आसतना तांच्या गुणाचे खुरीस तांचेर थापतात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याचेर निर्माक हाडलेले खुरीस जेजूचेर पातयेवन आपली फुडली वाट तांकूंक जेजूच्या मोगाचे पाटलादार जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमचे सरकारी फुडारी जावन आसा आमच्या देशाची उदरगत. देशाची उदरगत जातली जाल्यार सगळ्या धर्माच्या लोकांची गरज. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या लोकांक तांकां जाय तो धर्म पाळूंक आनी परगटूंक सत्या दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमची भुरगीं जावन आसा पोळमोडीत फुलां आमच्या गोराब्यांतल्या बागेंत. तांकां देव मोगान आनी बऱ्या गुणांनी वाडोवंक सदांच तांकां देवाचो मोग आनी पवित्र सोबेच्या वावरान मिसळ करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आयज ह्या खुर्साचे फेस्त करतल्या लियांव वेगस आनी ताच्या कुटुंबाक दोनया देवान कुडी आत्म्याच्या भलायकेन बरून तांचेर तांच्या शिकवणेचेर आनी तांच्या वेपार धंद्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांचे मोदें सदांच दिसून येता तो एकवट गोट उरूंक आनी तांचेर येतले खुरीस एकामेकाच्या आदार सहकारान ते लोव करून एकाच भावार्थाचे नमुने दे जावंक पावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. बापा मोगळा आमच्या मना काळजांत जायतीं भावनां आसात. तांतलीं थोडी आमी मोठ्यान उद्गारल्यांत. आमचे समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही खुर्साची सावडी आमचेर समेस्तांचेर, ह्या कुटुंबाचेर, ह्या वाड्याचेर आनी भोव करून आमचे सोबीत सोपुल्ल्या गांवचेर गोंयचेर घाल. आमकां सगल्यांक एकामेकाचे मोगान सांबाळ. अशें आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान तुज्या पुताक जेजूक परगटूंक आमकां आयतीं कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. फुलां वेगवेगळ्या रंगाची आनी आकारणेची फुलां एका तुऱ्यान सोबिताय हाडटात आनी तांचो परमोळ मनाक शितळकाय आनी कुशलकाय दिवन सगल्याक शिंपडटा. असलीं फुलां आमी देवाक भेटयतना आमी ह्या फुलां परी क्रिस्ती सोबितायेन वाडोवंक आनी आमचे सरभोंवती क्रिस्ती परमोळ शिंपडावंक आमचे गोराबे देवाक भेटोवया. केक आनी फळां. ही केक आनी ही फळां एक खुणा
आम्हा सोमेस्तांचे आयचे पोरबेचे कुशलकायेची. ही कुशलकाय आमच्या घरच्यां आनी इश्टां बरोबर आमी सारूंक सोदतांव. ताची खुणा कशी ही केक आनी ही फळां आतां याज्ञिकाच्या हातान घालतना सगली कुशलकाय आनी येस देवातावन येता म्हूण ओळखून घेतांव. हें मनान दवरून सगलें बरें देव आमकां दिता तें ह्या फुलां आनी केके वरवीं आतांच थावन बापा मुखार हाडुया. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो खुणायता जेजूची कूड आनी रगत. हेंच रगत जेजून कुर्सार व्हरून आमकां सोडवण दिली. जितले पावटी आमी ताची कूड आनी रगत शेवतांव तितले पावटी आमी ताच्या कोश्टांचेर नियाल करून आमचें दूख ताका उबारून आनी आमचे कुरीस लो करूंक पावल्यार पुरो म्हूण हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. वेदीचे उंड्या सोबे C40 पान 40 C43 पेज 46. आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोराम नेले जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरवीं आमकां तुज्या होगेर रोखता. क्रूसाचेर तुजे बोरी जेजू मनशा कारोना. क्रूसाचेर तुजे बोरी जेजू मनशा कारोना. भयणी भावंडो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमचे बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून सगळ्या मनशा कुळाक जेजून पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सगळे पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणेचे देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुकांतान मरण उपजलें, रुकांतान जिवीत उपजोचें. रुका वरवीं देवचार जैतिवंत जाल्लो, रुका वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण.
देखून कुर्सार जोयतीवून जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आमी कुशालकायेन तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Don barazzo sorves podut, Sorgani sosa, vola tuja voi bovan, un sorgi, tu casoi zoi, Sorves pora cenavi, Ietata casoi, Usorgi tu casoi zoi. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowianie dolo. Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowianie dolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमचे भाव भयणींक भोव करून ह्या वाड्यांतली भाव भयणां जी मरून गेल्यांत तांचो उगडास करुया. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दंडूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक भाव मुडीनो. कुरीस जालो जेजूक जोयताची कुणा. कुरीस आमकां सगल्यांक दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जोयत दिता ती कुणा. कुर्सावर दिशी जेजू बापाचे मोहिमेन भितर सरलो. आमी कुर्सांतल्यान जोयत जावंक, जेजूचे मोहिमेन भितर सरूंक
आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस व्हरूंक जाय आनी करूंक आमकां जायते त्रास आसात, जायतीं आव्हानां आसात, जायते कश्ट आसात. सगळ्यांत बापाची कुशेक हाजेर आमी तयार जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बोर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वाटवी. पीस टू यू. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर, आमची काकृत कोर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर, आमची काकृत कोर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. कुर्सार मरून जिवन जाल्लो जेजू कुर्सा उद्देशी आमकां जोईत मेळयलें. कुर्सा उद्देशी आमची सोडवण केली. कुर्सा उद्देशी आमकां स्वर्ग मेळून घेतलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे ताच्या जेवणांत आतां भोगतीपणी वांटून घेतली. आमी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2, D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगलीं, जेजू बसो आमी सादेर. एकूच पिवण सगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत. एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजा जोडटा. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगलीं, जेजू बसो आमी सादेर. एकूच उपदेश आमी पाळचो, मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या,
आपल्याच मोगान सगल्यांक वेंगून एकाच उण्याक आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू बसो आमी जागे एकूच बाबार आमच्या मोनाक एकूच विश्वास आमच्या काळजांत एकूच आशा आमचे जिणे कशेंच आसूं पावत बोगले एकाच उण्याक आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू बसो आमी सांदेर एकाच घरांत आमकां बिराड बापाचे गो आमचे तिगार जेजू वांगडा आमी सगळीं बापा वेंगेन न्हिदे खाली एकाच उण्याक आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू बसो आमी सांदेर एकाच उण्याक आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू बसो आमी सांदेर देवाक आर्गां दिवया. दिनवासनीच्या गायनान आमी गायन गावया. E4 570 आणि 8 E4 पेज 78. देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासूया देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासूया आमचे जिवीचा दियेगी आभार मानून तुझे करू प्रीती सासनाक लेगीत ओद्रेके काळजाचे देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासूया देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासूया प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुजे पवित्र कुडी रोगतान आज कुर्साचे पूर्वे दिसाक तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या दैवीक जिवान तुवें आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक
भावमडीनो सगल्यांक तुमकां आंबो करून आमचो बावलियां वियागश आनी तुशानीक सगलीं ताच्या कुटुंबाक आमची उनुनीत फेस्ताची परबी सगल्यांक तांणी आज ही तयारी केल्या, लिटर्जी केल्या, कॉयर केला, वाचपां केल्यान सगल्यांक आमची शाबासकी आनी आमची दिनवासनी. आज सांजे 5 वरांचेर दोना पावला वाठारांत पेरपेसोगू साहेबांच्या कोपेलांत फातिमा साहेबांची परब. तुमी जाणात 1917व्या वर्साक फातिमा साहेबीन माय दिश्टी पडली फातिमा गांवांत, कोबादे एरिया म्हणटा थंय. आनीक 2017 100 वर्सां जालीं. आनी 100 वर्सां सोमयार पाप साहेबान फ्रांसिस्को, जासिंता आनी लुसिया हांकां भाग्योत म्हूण परगटली. आज ही परब फातिमा साहेबांची आमी थंय पाळटाव आनी थंयसान पुरसांव काडून आमी फातिमा साहेबीन आमचे इगोर्जेंत धाडटले. 5 वरांचेर थंय मीस आनी मिसा उपरांत पुरसांव. ह्या पुरसांवांत आमी खेरीत भाशेन मागतले झूज चलता रुसिया आनी युक्रेन वाठारांत तें सोंपूंक बेगीन. श्रीलंकेक जायतो उचांबळाय बोबाड जाला. लोकांक लायटी मेळना, पेट्रोल मेळना, जेवणाच्यो वस्तू मेळनात. ते लोकां पासतूय आमी मागुया आनी मागुया आमकांय सगल्यांक बरी भलायकी साहेबांचे विनोणेन ही कोवीड पिडेंतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात खुर्साचे जुयतांत वांटो घेवंक तुमकां जेजू नांवीन धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचे गायन गावुया. सांता कुर्सा आर 30 आनी 2, पान 109 आनी 3, R32, पेज 193. Santa Curisu, Cristo diru adaru, Cristo diru adaru, tu me corzoram, Czasome saco sorvoisa baru, tu me corzoram, Czasome saco sorvoisa baru, ruku katrulu, kurisu godilo, kurisu godilo, toi kuriskan dar diunu Jesu moti calvarelo, toi kuriskan dar diunu Jesu moti calvarelo, moti calvarelo, Jesu kursar kirailo, Jesu kursar kirailo, Jesu Christ kursar asana kuris neman ciutilo, Jesu Christ kursar asana kuris neman ciutilo, Santa Curisu, Crisawan sodiru adaru, Crisawan sodiru adaru, tu me corzoram, Czasome
somestato solo voi sabaru tu e cortoiam cha somestato solo voi sabaru